नमस्कार. गोवा टुडेन सिद्धी गावसाचो येवकार. सविस्तर खबरां आदी पळोवया हेडलायन्स. वेंचणूक तेंकली, इलेक्शन वर्साक येणावळ पडली. जॉब कामांच्यो घोशणा येणावळ ठप्प. बिलां, सेस, टॅक्स, कसिनो फीचे वसुलीक नेट. उधारी चालूच. बार्जवाल्यांनी बार्जी रिपेराक केल्ली 80 कोटीच्या रिणाची मागणी ईडीसीन मारली भायर. नव्या बार्जीकूच रीण, रिपेराक ना. बँकोय लागीं धरिनात. एकूय बार्ज धड ना. झेडपी वेंचणूक, राष्ट्रपतीच्या गोंय भेटेच्या सेक्युरिटीचो नियाळ घेवंक पुलीस मुख्यालयांत खासा बसका. पुलीस म्हणटा झेडपी गोंयचो फोर्स पुरो. भायल्या सेक्युरिटी फोर्साची गरज ना. दोन कोटींचे काम 11 कोटींक. जीएमसी जिल्लो हॉस्पिटलाच्या मेंटेनन्साची 300 कोटींची स्कॅमा. टेंडरांत गोंदळ. कोंत्रात आरोग्य मंत्र्याच्या प्रॉक्सी कंपनीक. काँग्रेसीचो आरोप. सावंत सरकार टिकेक भिता. आवाज सोदता चेपूंक म्हूण होणा आपाच्या 20 आंदोलकांक अटक. राघव चड्डा म्हणटा जानेरांत सभा कापास्तां नासल्यार आडायात. आणि फाटोफाट दुसऱ्या मॅचीन ऑस्ट्रेलियाक पेट. भारतान T20 सिरीज जिखली. धवनाची हाफ सेंचुरी. पांड्याचो मॅच विनिंग नॉक. निमाणे ओव्हरींत 2 सिक्सरी 14 रन. वेंचणूक तेंकली, इलेक्शन वर्साक येणावळ पडली. सरकाराचो कामांक नेट. जॉबांच्यो घोशणा. जीएसटी पोरुपरस 35%, वॅट 25% उणे. वेकन्सी भरपाचे कामाचे टार्गेट आशिल्ल्यान सरकार आदले वसुलींक लागला. कोल सेस, ओटीएसाचेर उदक लायटीची पेंडींग बिलां. कसिनो फी, टॅक्साचे तंटे तडीक लावन 800 कोटी पदरान घेवपाची तयारी. दुसरे वटेन सेक्युरिटी बॉन्डाची उधारी चालू. विधानसभा वेंचणूक वर्सार तेंकली. लोकांक तोंड दाखोवपाचें आशिल्ल्यान सरकारान परत कामांक नेट धरला. दुसरे वटेन सरकारी जॉबांच्यो घोशणा मात येणावळ ठप्प. सरकार पेंडींग वसुली फाटल्यान लागला. नोव्हेंबरांत 148 कोटी जीएसटी, पोरू परस 27% उणे. एप्रील ते नोव्हेंबर मेरेन जीएसटी येणावळ 940 कोटी, पोरू परस 500 कोटी उणे. वॅटाची नोव्हेंबरांतली येणावळ फक्त 88 कोटी. एप्रील ते नोव्हेंबर वॅटाची येणावळ 520 कोटी, पोरू परस 175 कोटी उणे. गाडयांचो सेल जाय तसो वाडना. मायनिंगाक कळाव, येणावळ वाडपाची आशा कमी. पर्यटन मातशें नेट दाखयता. फॉरेन टुरिस्ट नाशिल्ल्यान तसो नेट ना. कसिनो सुरू जाले, मात फाटल्या 7 म्हयन्यांची वर्सुकी फी येवपाची आसा. आतां तुंबिल्ली आशिल्ली कामां आनी बाकीचे टार्गेट गांठूंक पेंडींग येणावळीचो आधार सरकार वसुलीचे फाटल्यान लागला. सरकार 10,000 जॉबांची घोशणा करून मेकळो. मतदारसंघांनी कामां हातांत घेवंक आमदारांचो प्रेशर. सरकार सध्या आडकल्ली येणावळ भितर ओडूंक सोदता. लायटींचे ओटीएस स्किमींतल्यान 350 कोटींची आशा. कोल सेस सुमार 208 कोटी पेंडींग, रिकव्हरी सुरू केल्या. उदकाचे बिलांचेरूय ओटीएस दिवन 125 कोटी वसुलीचे टार्गेट. कॅसिनोंनी फाटल्या 7 म्हयन्यांची वर्सुकी फी भरल्यार 150 कोटी येतले. सगळी पेंडींग येणावळ भितर आयल्यार 800 कोटी तिजोरेंत. शुक्रारा मुख्यमंत्र्या बरोबर जाल्ले बसकेत सगळ्या आमदारांनी कामांचो विशय काडिल्लो. जे कितें काम करपाक जाय आमकां आतां काम स्टार्ट जालें सगळें डेव्हलपमेंट वर्क बाकीचो ती मिटींग आसली. हे आसतले आमदाराक ते ठरयतले. ते बजेट जें आसा तें आतां ठरतलें आनी म्हाका दिसता ह्या डिसेंबराच्या 15 तारखेक ठरतलें. ओके. हें बजेट जें आसा ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक एक मतदारसंघाक कितले कोटी रुपया मोडपाचे आनी कशें डेव्हलपमेंट करपाचें ह्या विशयाचेर 15 तारखेक ठरतलें. इलेक्शन वर्साक येणावळ सापूच पडिल्ल्यान सरकार पेंडींग येणावळीचे फाटल्यान लागला. फाटले कांय म्हयने जाले दर म्हयन्याक 200 कोटी मायज सेक्युरिटी बॉन्ड रीण घेतात. ऑक्टोबर ते फेब्रुवारी जोडीचे म्हयने. मात डिसेंबराचे पयलेच सप्तकात 100 कोटी रीण काडपाची पाळी. रीण 2,000 कोटींक तेंकले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंयच्या बार्जवाल्यांनी बार्जी रिपेराक केल्ली 80 कोटींच्या रिणाची मागणी ईडीसीन भायर मारली. बँकोय बार्जवाल्यांक लागीं धरिनात. मायनिंग रोखडेच सुरू जातलें म्हूण सरकार सांगता खरो, मात परिस्थिती तशी दिसना. ल्हान मोठे धरून 73 बार्जी सारक्यो करूंक एमएसएमई सकयल रीण मागिल्ले. सध्या एकूय बार्ज धड ना.
2012 गोंयांत 304 बार्जी आशिल्ल्यो. कोविडा उपरांत अर्थवेवस्था आनी अडचणींतल्यान उद्देगांक उबारी दिवंक म्हूण केंद्र सरकारान MSME सकल वेगवेगळे स्किमी डिक्लेअर केल्ल्यो. गोंयचो सरकारूय मायनिंग सुरू करपाच्यो गजाली करता. 21 मेक गोंय बार्ज धनी संघटनेन EDC कडेन 57 मोठ्यो आनी 16 ल्हान बार्जी सारक्यो करूंक रिणाक अर्ज केल्लो. मात फक्त नवे एसेट तयार करूंकच रीण दिता म्हूण रजाव दिवन EDCन अर्ज भायर मारलो. There are about 80 big barges, that is 2,000 tonner barges in Goa, and about 30 small barges owned by about 56 people who are members of our Goa Barge Owners Association. आणि जाला कितें की we do not have money for repairs. Somehow we are still borrowing money, and to repair these barges we had requested EDC because no other bank is giving us funds, as we had become NPA, non-performing assets. So because of that, no bank is giving us funds to repair the barges, money to repair the barges. So therefore, we had requested EDC to fund us so that we could repair the barges, and we are willing to give the collateral security or whatever security is required for that. But even they have declined because they have conveyed to us that it is not possible for us to do. Now if mining restarts, maybe after a month, 5 months, 6 months, whatever time, as CM says, our barges need to be repaired, and therefore funds are required. If the funds are not forthcoming from the banks, we are going to be in deep trouble. So we request the government, especially the CM, to call for a meeting with EDC and see that some funds are arranged for the repairs of the barges and bring the barges back in condition. 2012 मेरेन गोंयकारांकडेन 304 बार्जी चलताल्यो. आतां मोठ्यो फक्त 82 आनी ल्हान 30 बार्जी उरल्यात. 50 गोंया भायर आसात. रिपेराक आयिल्ल्यांचो आंकडो पळयल्यार गोंयांत एकूय बार्ज सध्या धड ना. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी. झेडपी वेंचणूक आनी राष्ट्रपतीच्या गोंय भेटे वेळार सिक्युरिटीचो नियाळ घेवंक आयतारा पुलीस मुख्यालयांत खासा बसका जाली. PI, SP, DYSP बरोबर DGPन बसका घेतली. झेडपी वेंचणुकेक गोंयचो फोर्स पुरो. भायल्यान फोर्स हाडपाची गरज पडची ना म्हूण पुलिसेचो PRO SP महेश गांवकार प्रुडंटा कडेन उलयलो. आज डिस्कशन जाला की ZP इलेक्शनाचे डिप्लॉयमेंट कशें जातलें ते एक रिव्यू घेतला DG साहेबान की डिस्ट्रिक्टाक कितली ZP इलेक्शन्स खंय आसा ती, आनीक तांची पुलीस स्ट्रेंथ आनी तांचो कितलो रिक्वायरमेंट एडिशनल लागतलो तो सो शफल करचो पडटलो, नाल्यार रिजर्वड फोर्सांतलो तांकां दिवचो पडटलो. सो तांची सगळ्यांची ऑफिसरांची व्यूज घेतल्या आनीक एक डिटेल मागीर प्लॅन चॉकआउट करून अकॉर्डिंगली स्टाफ डिप्लॉय जातलो. दोन्ही मिनटां खातीर ZP आनी प्रेजिडेंट विजिटी आसा ड्युरींग गोंय इंडिपेंडन्स सेलिब्रेशनाची. सो ताचे रिव्यू घेतला आनीक अकॉर्डिंगली तो अरेंजमेंट जातलो. इलेक्शना खातीर आमकां भायल्यान फोर्स बी हाडचो पडटलो. इलेक्शनाची ताजी एसेसमेंट चालू आसा तांचो कितलो फोर्स डिप्लॉय जातलो तो, आनीक त्या प्रमाणे ते प्रत्येक एरियाचे ऑफिसर दे वील पुट अप देर डिमांड्स. एंड म्हाका दिसता चड करून आमी आमचे गोवा पुलिसीचे स्ट्रेंथ घेवन मॅनेज करतले. GMC जिल्लो हॉस्पिटलाच्या मेंटेनन्साच्या नांवान आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणेची 300 कोटींची स्कॅमा म्हूण काँग्रेसीचो आरोप. GSIDC वर्साक 2 कोटी करताले तेंच काम खंय आतां सेटिंगां करून विश्वजिताच्याच प्रॉक्सी कंपनीक 11 कोटी 35 लाखांक दिला. बाकीच्या जिल्लो हॉस्पिटलांकूय कामां दितना खंय टेंडरिंगाची खंयचीच प्रक्रिया पाळिल्ली ना. We want to expose a scam of rupees 300 crores. Now this BJP government has issued a tender on facilities management services in Goa Medical College. Basically the estimate ready जातकर तो टेंडर प्रोसेस करता. हांगा उलटा जाला. सेम काम पयली GSIDC करताले आनी ते हें काम करताले 2 कोटी म्हणजे 2 करोडाचे काम ते वर्साक. टेंडर करता आसतनाच हितून विश्वजीत राणे डायरेक्ट इन्वॉल्व जाता आनी एंटायर प्रोसेस ते मॅन्युप्युलेट करतात. सर्टन कॉन्ट्रॅक्टर डिस्क्वॉलिफाय करपाचे प्रयत्न करतात. ते टेंडर अमाउंट नाशिल्लो टेंडर हाडून कोणाक तरी दितात अँड वी फील दॅट इज अ प्रॉक्सी कंपनी फ्लोटेड बाय मिस्टर विश्वजीत राणे. ते अलोट करतात फॉर रुपीज 11.35 crores.
सरकाराचें खंयचेंच सँक्शन नासतना GMCचो डीन हो कॉन्ट्रॅक्ट कसो दिवंक शकता? तेका technical sanctity na. There is no administrative approval from the government of Goa. There is no financial provision. Without these sanctions of the government, the dean has no right to release this tender. They are extending this contract to Azilo Hospital, North Goa District Hospital, Auspicio Hospital, then South Goa District Hospital. Entire process of the fraud is estimated to around rupees 300 crores. मुख्यमंत्र्यान खंय ह्या स्कॅमाचेर ताचो स्टँड क्लियर करचो. जर चीफ मिनिस्टर ह्या हेजेर आपलो स्टँड क्लियर करना, then it is assumed that the chief minister is partner along with the health minister for this fraud of 300 crores. प्रुडंटा खातीर व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीष कुंकळीकर. आता कमर्शियल ब्रेक रोखडेच मेळुया. होणा आपाच्या वीज आंदोलन कॉर्नर बसकेन जाल्ल्या दुमशणा वेळान दिल्लीचो म्हणयारो राघव चड्ढा सयत आपाची प्रमोद सावंत सरकाराचेर चढाई, लोक BJP सरकाराक विटल्यात, उलोवन दाखोवन लागल्यात म्हूण हो सरकार गोंयकारांचो आवाज चिड्डूंक सोदता. जानेरांत गोंयांत सभा घेतलो. कापास्ताद आसल्यार आडावन दाखोवची म्हूण सरकाराक ओपन चॅलेंज. 3 days into the Veez Andolan, the BJP government and Mr. Chief Minister Pramod Sawant started sending police at all our meetings. गोवा के मुख्यमंत्री पूरी तरीके से घबराए हुए हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी के बिजली आंदोलन को इतनी सपोर्ट, इतना समर्थन गोवा के कोने कोने से मिल रहा है. गोवा के मंत्री विश्वजीत राणे की विधानसभा क्षेत्र वालपोई के इलाके में गोवा सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने पुलिस को भेजकर आम आदमी पार्टी का माइक बंद करवाया, स्पीकर बंद करवाए, लोगों को कहा आप घर चले जाओ. उस मीटिंग के हमारे मेन स्पीकर, हमारे वक्ता संदेश को अरेस्ट कर लिया और पुलिस थाने में बंद कर दिया. दिस वीज आंदोलन हैज बीन टेम्पररली स्टॉप ड्यू टू द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द ZP इलेक्शन. वी विल रिज्यूम इन द मंथ ऑफ January. The first meeting that will take place in the month of January will take place in Vishwajit Rane's constituency, Valpoi. I will come to address that meeting. I challenge the Chief Minister and the BJP government of Goa to arrest me when I come. 2,62,496 Goans pledged their support to the Aam Aadmi Party and Aam Aadmi Party's campaign of free electricity. Stop using instruments of state to crush the voice of dissent. हाऊस बिल्डिंग अलाउन्साचेर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सरकारी कर्मचाऱ्यांक फटयले. गोवा फॉरवर्डाचो आरोप. स्कीम चालीक लायतना सरकारान बँकांच्यो कांय अटी मान्य केल्ल्यो. 300 कोटी सरकारी गॅरंटीची ही स्कीम अकस्मात बंद करप कशी शक्य ना ताचेर बँकांनी खंय अर्थ खात्याकडेन पत्र व्यवहार केला. गोवा फॉरवर्ड सरकारी स्टाफा बरोबर रावतलो म्हूण एम्प्लॉई फॉरवर्ड सांगता. गव्हर्मेंटान एब्राप्टली ही HBA स्कीम आहा ती चेंज करूंक जायनासली ओ विथड्रॉ करूंक जायनासली, पूण ह्या गव्हर्मेंटान ती केलेली आसा. डॉक्टर प्रमोद सावंत, द चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा, has totally violated the conditions of the agreement. So Goa Forward Party under the leadership of Vijay Sardesai is fully committed to give justice to the employees. आणि कितें तेंच्यो पळय ग्रीवन्सीस आहा ती सॉल्व करपाक सदांच तयार आसतली आनी हो इश्यू लाबून घेतली. कित्याक हें पळय केलां तें टोटली अनजस्ट आहा. आनी हे माध्यमांतल्यान आयज हांव गव्हर्मेंट एम्प्लॉइजांक एक विनंती करता की ह्या सरकाराची ही हुकुमशाही चड जाल्ली आसा, पूण हाची एक्सपायरी जायत येयली. थोडोच तेंप उरलेलो आसा. पासियन्स काडा आनी हे सरकाराक आमी जाता तितले बेगीन बुडोवन उडोवपाक जाय आनी दाखोवपाक जाय गव्हर्मेंट सर्वंटा कडेन चड हुकुमशाही केल्यार गव्हर्मेंट सर्वंट ओगी रावपाचें ना म्हणून. आमी ओगी रावता जायत, पूण मनाक दुखता ते वोटिंगांतल्यान तांकां दाखोवपाची टायम आयिल्लो आसा. मडगांव रेल्वे स्टेशना कुशीच्या गाडेकारांचो गिरायकाचो प्रस्न आमदार कामतीन सोडयलो. स्टेशनाच्या मेन गेटीर थर्मल स्क्रिनिंगाक लागून दुसरे वटेनच्यान गिरायक वचनाशिल्लें. आतां दुसरे वटेनूय स्कॅनिंग जातलें. कोलवाळचो ग्रावंड कोलवाळकारांक दिवचो म्हूण थळावे मागतात. म्हापशा दिव्यांगांक डिसेबिलिटी युनिक ID कार्डां वाटली. गोंयभरच्यो एक खबरो. थर्मल स्क्रीनिंग सुरू जायत सावन मडगांव रेल्वे स्टेशना कुशीकच्या गाडेकारांचे गिरायक बुडिल्ले
आता दोन्ही कडेन थर्मल स्क्रिनींग केल्ल्यान तांचो प्रश्न मिटलो. नवे SOP आयले पळय ताचे प्रमाणे प्रत्येक पॅसेंजराचे थर्मल स्कॅनिंग करपाक जाय अशें आशिल्लें. पण ताणें एकच एंट्रन्स दवरिल्लें रेल्वे त्या सायडीन, ही सायड ताणें बंद केल्ली आनी कंट्रोल जायना. तांकां स्टाफा प्रॉब्लेम आनी कितें म्हणून कलेक्टरान ऑर्डर काडली. पयर ते म्हजे मरे आयले की आमी कितें जोडटाले, कितें पॅसेंजर कोणी मेळटाले ते सगळे तांगे बंद जाले पडते. एक 7-8 म्हयने एक्चुअली बंदूच आहा ते. तांकां एक नया पयशाचें उत्पन्न ना. आनी आतां एक थोडे 7 काय 8 ट्रेनी येता थंय तांकां कांयच मेळना जाल्यार मागीर सारकें तांची परिस्थिती बिगडली. आनी हांव काल कलेक्टरा बरोबर मिटींग घेतली. मामलेदार कलेक्टर ताकाय कलेक्टरान आपोवन हाडलो. थंय डिस्कस केलें आनी कलेक्टरान सांगलें की ओपन करा आनी थर्मल गन घेवन तुमचो स्टाफ पोस्ट करा. कोलवाचो ग्रावंड कोलवाकारांक वापरूंक दिवचो म्हूण थळावे मागतात. थंय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जाता, जबाबदारी खंय पंचायतीक दिवची. आयज आमची भुरगीं म्हापसा व्हरतले जाल्यार आमकां खूब कठीण. हायवे वाडलेलो आहा आनी खंय तरी एक्सिडंट हे जावपाचे. त्या कारणान हांव मागता की हो ग्रावंड आमच्या कोलवायन आसल्या कारणान आमची भुरगीं ह्या ग्रावंडार आसतलीं, आमचे जाणटे वर्क करतले. परत ह्या आमच्या भुरग्यांक फुडें डान्स कॉम्पिटिशन जावं आनी कितें हांगासर शिकपाक मेळटलें. भायर वयपाची गरज ना. आमी पॉलिटिकल कोणाक इनवॉल्व करना भितून. ह्यो ग्रावंड फक्त आमच्या कोलवाकाराचो आनी कोलवाकाराकूच जाय. पूण आमचो एक डिमांड आहा की ऑक्युपन्सी टायमार आमच्या पंचायतीसून एक खंय ना खंय एक डिमांड वचोंक जाय गव्हर्मेंटाक की हे जो आहा ग्रावंड हो आमकां पंचायतीक दिवचो. आमी हेजें कितें आहा न्हू म्हणजे आतां ताका खर्च म्हणजे गोवा स्पोर्ट ऑथॉरिटीक कितें आहा, फाल्यां सकाळीं लायटीचें बील आहा, नळाचें बील आहा, इन्फ्रास्ट्रक्चर आहा, सेक्युरिटी दवरूंक जाय, बाकीचे काही गोश्टी आहा, तेंचो खर्च हो कोण करतलो हो तेंचे मेन आहा प्रॉब्लम. हो खर्च खंय ना खंय पंचायतीन थंयसून एक आमचो एक हे वचोंक जाय लेटर तांकां की हो ग्रावंड जो आहा पंचायती हँडओवर करचो. हेजें कितें आहा तें मेंटेनन्स वर्क आमी करता. बसयलेली आसा ती अफवा योग्य ना. तर एज अ पंचायत आनी एज अ रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ द विलेज ऑफ कोलवाले हांव इतलें सांगूंक सोदतां की ह्या संदर्भान जे कन्सर्न ऑथॉरिटीन द स्पोर्ट ऑथॉरिटी म्हणा किंवा बाकीच्या ऑथॉरिटीन ऑलरेडी आमी रेजोल्युशन ग्रामसभेन घेवन ते तांकां फॉरवर्ड केल्लेलें आसा. आनी तो ग्रावंड जो आसा किंवा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स आसा तो आमच्या स्थानिकाकूच मेळचो हो आमचे प्रयत्न आसतले. सोशल जस्टीस मंत्रालय आणि एम्पॉवरमेंट ऑफ पर्सन विथ डिजेबिलिटीज खात्यान गोयच्या समाज कल्याण खात्याबरोबर मेळून म्हापशा दिव्यांगांक डिजेबिलिटी युनिक ID कार्डां दिली. This camp is for the disability assessment. Normally, like we'll be doing the assessment of the disability, and depending on the percentage of the disability, me, my team, Dr. Vineet, plus there's a team which looks after the optom department. They will assess the visibility, and plus there's a ENT surgeon who looks after the audiometry. And depending on the percentage of the disability, we will be giving the physical assistance to the patient, which will help for the further activity for the patient. ये प्रोग्राम जो है हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के कोलैबोरेशन में कर रहे हैं. देयर इज़ दिस कॉर्पोरेशन कॉल्ड आर्टिफिशियल लिम्ब मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिनके एक्सपर्टाइज हैव कम अंडर द स्कीम ऑफ एडिप असिस्टेंस फॉर डिसेबल्ड पर्सन. इसमें बेसिकली होता ये है कि पर्सन जिसको एड्स एंड अप्लायंसेस की ज़रूरत है लाइक व्हील चेयर्स, क्रचेस, स्मार्ट केन्स, स्मार्टफोन्स एक्सेट्रा आर बेसिकली बीन प्रोवाइडेड एज पर देयर एलिजिबिलिटी. हे फूल हातीन काम आसा आनी हेका सगळ्यान रबर सोल लायता हांव करता हे सगळें. म्हाका पूर्ण काम येता. म्हाका फक्त एक म्हाजें डिस्प्ले करपाक आनी म्हाका कितें तरी स्वताचो वेवसाय धंदो चालू करपाक जाय म्हणून हांव एक म्हापशा मार्केटान एक अशी आमकां कार्ड कशी म्हाका दिली जाल्यार ऑपॉर्च्युनिटी म्हाका दिले जाल्यार हांव थंयसर घालून हांव म्हाजें प्रोडक्ट कितें करता तें हांव विकूं शकता. सो हांव बेगीन मागता की बेगीन जावपाचें कारण आमी डिसेबल आसल्या कारणान आमकां प्रायवेट जॉबार कोण तितले दवरूंक पळयना कारण आमकां कमी दिसता. जावं आनी कसले डिसेबल भुरग्यांक कामार प्रायवेट कोण दवरूंक पळयना आनी आमकां गव्हर्मेंट जॉबूय बेगीन मेळपाक मातसो टायम लागता जावं केन्ना मेळना थोड्यांक आनी त्या कारणान आमकां घरान बसचें पडटा आनी आमकां जॉबलेस आसता आमी आनी घरान बसून आमकां आनी टेन्शन जाता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. लायव्ह खबरांक फॉलो करात प्रुडंट ट्विटर, फेसबूक ॲप, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲप, प्रुडंटाची वेबसायट. 4 चौगांत मास्क घालात, डिस्टन्स राखात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.